साकून जशें आमी हें म्हणलां टास्क फोर्सान आमकां दिल्लें आसा ऑगस्टा साकून आमकां काम करपा थोडें दिवपा खातीर आमकां अशें म्हणून तेन्ना हें करता दवरतले म्हणजे म्हयने अशें न्ही कसो काम कशें आसतलें तें अशें बाकी काम आमचे पिडब्ल्यूडी मार्फत काही काम चालू असतात थोडी कामां पयर सुद्दां मायनस केला आता परत काम जाऊन परत चालू सगळें चालू ऍक्टिव्हिटी चालू आहा डिसेंबर थोडे ऑगस्टा साकून आमी हें करून अशें ठरयलां की कार्यक्रम ऑगस्टा साकून थोडे स्टॉप दवरून डिसेंबर पर्यंत आमकां टायम अशी म्हणली तेजी जाय सर पण टायम एंड अगेन फ्रॉम द टाइम यू हॅव टेकन ओवर चेअरमॅन आमी तुमकां विचारीत आसा करंट स्टेटस ऑफ कला अकॅडमी तुमी आमकां सदांच सांगलेलें हांव सांगता म्हणून वॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ कला करंट स्टेटस म्हणपाक गेल्यार कला अकादमीची एक्टिविटी अशी कांयच बंद ना दुसरे हे सगळे कार्यक्रम आजपर्यंत बंद पडलेले ते आमी परत चालू करपाक सुरवात केली चालू जाले बी एका बरोबर एक चालू जाल्ले आसात आणि त्या कार्यक्रम खंयच्याच बंद नसता म्हणजे आणि नवे खूप पयलीं कालांतरान ते बंद जाल्ले ते सगळे आमी चालू केल्ले आसात पण एक्टिविटी सगळ्यो चालू जाल्ल्यो आसात आता थोडेशे जे कितें काम आतां सुद्दां हॉलाचें काम थोडें आमी परत पिडब्ल्यूडीनी जे आमचे 3 एक्सपर्ट लोक आयिल्ले आमचे एम एस सांगताले जाल्यार तांकां ते थंय अटेंड करतात टास्क फोर्साची कमिटी भितर आसता ते म्हणटकीच बाकीच्यो पिडब्ल्यूडी मार्फतच्यो काही बारीक कामां आसली ती केली सुद्दां आनी परत आमचे एक्टिविटी चालू जाला काल पर सुद्दां आमचे बऱ्यापैकी फंक्शन ते जाला फंक्शन चालूच आसतात फाल्यांचे फंक्शन सुद्दां थंयच जातले म्हणटकीच तशें कांय खंयचेच फंक्शन बंद जालें ना एक्टिविटी चालू आसा आनी ज्यो एक्टिविटी आज पर्यंत बंद पडलेल्यो हांव पयलीं पण सांगता जेन्ना ताबो घेतले उपरांत आज एकच आमी हे लक्षात घेतलें आसा की कला अकादमीचो एक दर्जो एक पयलीं पासून एक वेगळो आसा मोठो तो खंय कालांतरान काही कमी वर सकयल जाल्ले आसात ते आनी काही कार्यक्रमय बंद पडले ते कार्यक्रम परत पूर्वरत जावचे परत चालू जावचे हो हांवें हे केलो प्रयत्न केलो आसा आनी सुरवाती केल्या जे कार्यक्रम आज पर्यंत बंद पडलेले एका पाठोपाठ एक कार्यक्रम चालू आसा आनी चालू जाल्ले आसा पण व्हॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ द स्ट्रक्चर बरो व्हॉट इज द करंट स्टेटस ऑफ द स्ट्रक्चरा बद्दल तुका टास्क फोर्स कमिटी आणि आणि तेणी आपले काही पॉईंट दिल्ले आसात त्या प्रमाणे आमी तांकां ऑगस्टाक हे करून ते करतले जाय जाल्यार तुका थोडी कमिटी आसा मेंबर प्रोग्राम येस सो कितें आसा हितून भितर 2 इश्यू आसा तुमकां खबर आसतलें कला अकादमीचें रिनोवेशन काम जालें आणि तेजे नंतर आतां त्या गव्हर्मेंटान टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट केली कडेन आसा आनी ते रेग्युलरली मिटींग जाता आनी आय एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी सो तेका लागून चेअरमॅनान म्हाका रिक्वेस्ट केला की तुमी जस्ट एक ब्रीफ दिवचे तेचे स्टेटस दिवचो हितून भितर 2 इश्यू आसा एक म्हणल्यार सावंड लायटिंग आनी इक्वेस्टिक्स हो एक्सपर्ट डिफरंट आसता तशेंच आसता ते स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अँड मेथोडॉलिटी टू बी यूज फॉर द आसा सारकें कितें जर फ्लॉस आसा सारकें करपाचें सो हे 2 डिफरंट तरांचे एक्सपर्ट आसा आता साऊंड लायटिंग आणि इक्वेस्टिक आसा न्ही त्याची 3 एक्सपर्ट अपॉइंट केल्या टास्क फोर्स कमिटीन तिनी इन्स्पेक्शन लास्ट 15 तारखेक 15 दीस पयलीं जाले कडेन आसा तिने पयली रिपोर्ट तयार केल्लो प्रिलिमिनरी आणि आता त्यांनी सेकंड रिपोर्ट फायनल रिपोर्ट करपाक पयलीं इन्स्पेक्शन जाले कडेन आसा आता ते फायनल रिपोर्ट दितले की वॉट इज टू बी करेक्शन्स टू बी डन इन द एक्झिस्टिंग कितें केले ते तुमी तर कॉन्ट्रॅक्टरान तो रिपोर्ट येतरे ते इमिडिएटली रेक्टिफिकेशन जातले दिस इज रिस्पेक्ट टू साऊंड लायटिंग आणि इक्वेस्टिक आता रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अँड मेथोडॉलॉजी टू बी यूज टू करेक्ट डिफेक्ट्स इफ एनी नोटीस बाय द एक्सपर्ट तेका लागून IIT चेन्नईचो डॉक्टर पिल्लय म्हूण ताका अपॉइंट केला गव्हर्मेंटान आता पत्तो हय बिकॉज इट इज एक्सपर्ट वर्क न्ही पयलीं जें काम केलां की सारकें आसा काय ना हू कॅन टेल बेटर एक्सपर्ट आनी डॉक्टर पिल्लय म्हूण ताका एंगेज केले कडेन आसा सो दे वील इन्स्पेक्ट म्हळ्यार तिंगा एंगेज करपाक प्रोसिजर जाला पयर आमकां सांगले त्या प्रमाणे मिटींग जावना मिटींग जातकीर प्रपोजल गव्हर्मेंटान मूव केल्लें तेंका अपॉइंट करपाक तेंगे फीस बी आहा न्ही बिकॉज दे आर व्हेरी एक्सपर्ट सो तेंचो प्रपोजल आयिल्लो तेंगेले खर्च कितलो लागतलो रिपोर्ट तयार करपाक ते प्रमाणे ती फायल मूव केल्ली आनी एप्रूव जालें म्हणून हांवें केलें एप्रूव आतां नेक्स्ट मिटींगाक कन्फर्मेशन मेळटलें तिने एस्टिमेट दिला आतां PWD दिल्ली कडेन आसा तिंगे एक कितें आसा आतां आमी कन्सल्टंट कशें अपॉइंट करतात ते प्रमाणे तिंगे ते कन्सल्टन्सी फीस न्हू त्यो सो त्यो वयली ती गव्हर्मेंटान एप्रूव केला दे वील इन्स्पेक्ट आणि दे वील गिव द फायनल रिपोर्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट की कितें कितें मिस्टेक आसा आनी कितें करेक्ट करपाचें तेजे वयल्यान PWD सेट दे वील डू इमिडिएटली ऑन द एमर्जन्सी बेजीस तेजी जे एस्टिमेट तयार करतले आनी ते 1 ऑगस्टाचेर आपूण काम चालू करतले न्यू कॉन्ट्रॅक्ट जातलो मागीर तो जे आतां पयशे म्हणल्यार ते पयशे म्हणल्यार बिकॉज दे हॅव 10 crores इन तिंका होल्ड करून दवरले कडेन आसा न्ही पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराचे तितूंतल्यान ते काम जातले जे पयशे दवरले पण पयलीं आयज पासून कितले मोडले सी ते कितें आसा पयशे जे पळय एस्टिमेट जाल्लो तितूंतली 10 कोटी अजून तेंचे कडेन PWD होल्ड केल्या म्हणून सांगलें कितले दिले
ते बॅलन्स तिने दिल्या न्हू कितले कितें सुमार? ती 40 कोटी दिल्या न्ही तिंगा. सो 50 कोटी जर एस्टिमेट केलो ती 40 दिल्या, 10 कोटी उरल्या. आणि जो पर्यंत हो रिपोर्ट होना ते रिलीज करपा ना पयशे, अशी डिसिजन जाली कडेन आसा. सो हे आतां जो एक्सपर्ट रिपोर्ट येतलो तेजे वयल्यान एस्टिमेट जातलो आणि त्या एस्टिमेटा प्रमाणे मुखारले काम जातलें. आणि म्हणून आमकां तिने रिक्वेस्ट केल्ली की ओन्ली हॉल एक मिसअंडरस्टँडिंग जाली फाटी की सगळी मागीर बंद करता काय कितें ना. आमची ज्यो रेग्युलर क्लासीस जाता क्लासिकल म्युझिक इंडियन आनी वेस्टर्न म्युझिकाच्यो त्यो चालू उरतल्यो. आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस चालू उरतले, आमचो ब्लॅक बॉक्स चालू उरतलो आणि ज्यो ओपन दुसरी ज्यो फॅसिलिटी आहात सगळी चालू उरतल्यो, लायक अदर पार्किंग एरिया सगळं उरतलें. फकत ऑडिटोरियम हॉल तेणी 1 ऑगस्टाच्यान बंद दवर म्हणल्यार बिकॉज तितून मेन काम आहा न्ही. तितून भितर जे आमचे आर्टिस्ट आहा तेंची कंप्लेंट चड तितून आसा. सो तेजेर आमकां 1 ऑगस्टाच्यान तेणी काम चालू करता अशें सांगलां आमकां आणि ताका लागून 1 ऑगस्टाच्यान बंद दवरला. बुकींग एक्सपर्ट झाले आणि कितले रिपोर्ट्स नो तशी कितली न्ही, दीस आर व्हेरी स्पेशल एक्सपर्ट्स. डॉक्टर पिल्लाय म्हणतो कितले आता कितले होते एक्सपर्ट तुम्ही पहिले special expert. पयलीं तेणी वॉक इन इन्स्पेक्शनूय बी केलें तेणी रिपोर्ट प्रिलिमिनरी दिल्लो आणि तुमी टायम टू टायम न्यूजपेपराचेर हाडलाय बी तो. पूण कितें आसा तेका ऑथेंटिसिटी जाय न्ही. सो देर आफ्टर दे हॅव सबमिटेड देअर दिस थिंग रिक्वेस्ट मीन्स एस्टिमेट ऑफ देअर एक्सपेंडिचर. तो गव्हर्नमेंटान अप्रुव्ह केला आणि विथीन आय थिंक दिस मंथ दे शुड हॅव द इन्स्पेक्शन आणि एस्टिमेट करून आम्ही 1 ऑगस्टाक बंद दवरला. कितले दिसा खातीर बंद आसतली? कितले फावटी आयिल्ले कितले फावटी आयिल्ले आणि कितले एक्सपर्ट्स आयिल्ले? As per my knowledge, कितले I रिपोर्ट्स have attended 2-3 meetings of the task force after I joined here. They had visited once, as per my knowledge, and they have submitted walk-in inspection report. And तेच बेस वयल्यान काम चालू जाले कडेन आसा. तेजे वयल्यान हे केले सर कडेन कितली दीस बंद आसतली? तू आधी सेम क्वेश्चन आय थिंक विचारिल्लो टास्क फोर्सा की 1 ऑगस्ट तुमी बंद दवर म्हणटा बिकॉज आय हॅव टू आन्सरेबल टू आनी चेअरमॅन अँड मी आन्सरेबल टू द पब्लीक नो केन्नाच्यान दवरपाची. सो पण दे सेड इट डिपेंड ऑन द फायनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट टीम. कितलो टाइम वयतलो बिकॉज नो डिसेंबर सपोज तेणी म्हणलें फाल्यां दे हॅव कम अँड इन्स्पेक्टेड की हें सगळें सारकें आहा म्हणलें जाल्यार कांय ना न्ही. सपोज बारीक कितें तसो जाल्यार थोडे म्हयने 1 म्हयन्यान जातलें दिसता तुका काय आसचें ना म्हणून. आय एम नॉट एक्सपर्ट आय एम नॉट एक्सपर्ट. तुका मातशें बाबूकूय खबर आसता. मेंबर सेक्रेटरी सांगता तशें पळय तुमकां पयलीं एक तकल्यांक वेगळें केल्लें आहा की सगळे एंटायर हे बंद उरतले. जशें आतां आमचे एमएसएन सांगता तशें फक्त एक हॉलाचे ते बद्दल हॉल जर सोडले जाल्यार कला अकादमीक व्हडले एक activities मिनिट कित्याक मेन थंयच जाता आणि सगळें. खुबशे ऍक्टिव्हिटी असतात. आमचे दर्या संगम म्हणून सुद्धा भायर हॉल असतात. पावसान जाता कितें? पावसाच्या उलयना हांव तेजे भायर हांगा सुद्धा ऍक्टिव्हिटीज भितर सो खूब चलता. बाकी सगळे एंटायर बंद जातले अशें केन्ना म्हणलें ना. पूण एक फावटी दिसता की बंद म्हळ्यार सगळेंच बंद. जशें आतां तेणें म्हणलें अशें तेमी एक एक्सपर्ट सांगले उपरांत आमी कितले म्हयने सांगूं शकना. एक त्या एक्सपर्टान म्हणलें की आनी काही व्हडलेशें काही नाच म्हणलें जाल्यार सुद्धा आनी बंद करपाचो चड प्रश्न येवचो वर्सां ते काय ना म्हणून जितली खुबशे जाणांनी 40 कंप्लेंट केले म्हटल्यार सावंडाचो प्रॉब्लेम केलो. तर तुम्ही म्हणता की टेक्निकल कोणते एक्सपर्ट येतलो आणि त्या एक्सपर्टान सांगले कांयच प्रॉब्लेम ना करून तुम्ही तशेंच चलयतले तर कितें आसा आतां सावंड लायटींग आनी इक्वेस्टीक म्हळ्यार कितें आसा. सावंड एंड लायटींग जे आतां सपोज लायटीन जो येता पळय तितून भितर कितें आसा वी कॅनॉट चेंज हें न्ही स्ट्रक्चरल आमी वाडोवपाक शकना. एक्चुअली वी हॅव ऑल्सो रिक्वेस्टेड वी हॅव रिक्वेस्टेड इन द लास्ट मिटींग की थंगसर जेन्ना रिकन्स्ट्रक्शन करतले जो आतां मोडले तो पार्ट आसा तो ओपन एराचो थंगसर आमकां 4-5 रूम एक्स्ट्रा दिवचे बिकॉज वी वॉन्ट टू एडजस्ट अवर थिएटर कॉलेज हियर जे आतां आमी रेंटेड प्रिमायसीस फोंडी चलयता न्ही राजीव कला ते आमी हांगसर थिंग ऑफिस करून आनी थंगसर क्लासरूम करून आमी हांगा सो दॅट टायम दे हॅव एश्युअर्ड अस दे वील सेट वी हॅव ऑलरेडी प्रिपेर्ड अ प्रपोजल की 5 रूम आमकां एक्स्ट्रा बांदचे इफ पॉसिबल. इट डिपेंड्स ऑन द आमचे चार्ल्स कोरिया थिंग एक्सपर्टा थिंग घालता म्हणून सांगला की तिंकां विचारता की वेदर दे वील रेडी टू चेंज द एस्थेटीक अँड स्ट्रक्चरल हें कळटुकां हें तो हेड आहा तितून स्ट्रक्चरल या टास्क फोर्सा चार्ल्स कोरियाचो हे आहा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा ना कित्याक तूं पयलीं आमकां ती फकत तेंच सांगलें न्हू IIT हे येता म्हणून हें सांगलें they only are suggesting because Charles Korea's representative is member of the task force. Correct. And he is also very actively advising and he only has suggested Dr. Pillai's name and he is coordinating with the Dr. Pillai and the task force committee. सो तें आनी ऑडिटोरियम म्हणून जाल्यार स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज अ क्वेश्चन मार्क. आता No, we had asked. No, that's why I'm saying. Present status of the structural stability, PWD has assured. रोहन कितें आता त्या रोहन सांग, रोहन सांग. एक्सेप्ट ऑडिटोरियम बाकीचे सगळे सुरू असतात वेस्टर्न म्युझिक बी हय चालू आसता. कॉलेज चाललो थंय न्ही ओपन No, no, that is open. ते 2 क्लासी आहा ती बी हांव 2 वाडोवन आमी थंय चालू केला. भुरग्यांक कोणाक सपोर्ट जावपाक दिवना. More than 300 people are students are studying. 26 Western music. हा वेस्ट. आता 23 कॉलेज चालले
तेच्या उपरांत ते बनत आणि तशें जाता ते 2-3 जे क्लासरूम आशिल्ले पळय न्ही आमी न्यू तयार केले पार्टिशन करून आणि भुरग्यांकडून सफरचंद ते डेमोलिश झाले तशें जाता ते आतां करतले न्हू आतां रिपोर्ट येयलो बरोबर ते कशें बांदपाचें आनी कितें बांदपाचें तेजें हें करतले बाबू तुम्ही म्हणले की 10 कोटी तुम्ही होल्डार दवरला आणि न्यू काम कितें येतलें त्यात पयशे युटिलायज जातले सपोज आता एक्सपर्ट येयले आणि तेंच्यांनी मेजर फॉल्ट अशें तांकां दिसले आणि मेजर काम येयलें आणि ते काम एस्टिमेट 10 कोटीचे वयर वयताले उरलेले पयशे कोण दितलो नाही पळय बाकी आता जशी आमकां म्हायती आहा त्या प्रमाणे आमच्या MSन सांगलें की ते स्वता मिटींग अटेंड करतात आता काम आहा त्या प्रमाणे कितले काम आसतले काय आसतले काय ना थोडे मायनर आसतले ते तुका एक्सपर्टाचे मेजर असलेले कळटले तेजे उपरांत जर समजा तूं म्हणटा त्या प्रमाणे पयशे जर ह्या 10तल्यान जायना किंवा आनी लागता असो हे येयली जाल्यार ते मागीर फुडें आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराकडे घेवचे दिसना पूण ते कितले आसतले ते हांवें सांगूंक शकना एक त्या 10तले काम जावन पयलीं आनी उरोवंक शकता किंवा इतली काम एक नसत ते हांवें सांगपाक शकना समजा जर पडले जाय पडले एक्स्ट्रा जाल्यार परत आमी सीएमा कडेन फायनान्स मिनिस्टरा कडेन उलयता सीएमा कडेन उलयतले न्ही ते कॉन्ट्रॅक्टराकडे घेवप कशें दिसना तुका तर आता डेमोलिश झाले डेमोलिश एक मिनिट ते डेमोलिश झाल्या तेजो रिपेअर कॉस्ट प्लस ऑल सगळे 10 करोडच्या भितर जातले तुमकां अशें दिसता पळय परत तेच सांगलां हांवें ते एक्सपर्ट टीम कितें सजेस्ट करता तेजेर आहा कितले 10 कोटी भितर जाता काय व्हडलेशें काय आसपाक 1 कोटी भितर जातलें काय एक्स्ट्रा येतलें ते मागीर कळटलें न्ही पण बाबू तुका दिसना चड जर जालें तर कॉन्ट्रॅक्टराकडे घेवचें एक्सपर्ट आसतले न्हू इतले पॉलिटिकल करियर बाबू तुका दिसना ते चड जर जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराकडच्यान घेवचे कॉन्ट्रॅक्टराकडे आणि घेवप हेज्याची तशें भायर जर कितें म्हायती मेळ्ळी 70% जाल्यार तुम्ही तुमकां ती केलें. कळप जातली फाल्यां मेन म्हणल्यार तुमकां जी म्हायती सगळी दिल्या आज पर्यंत आमचे कडेन आसा ती म्हायती दिल्या आनी तुमी फाल्यां मेन म्हळ्यार फोकस पयलीं हें करा फाल्यांचो 50 वर्सां जे आमी कोंकणी नाट्य महोत्सवात करता ते नाटकाक हें करतात तेजे पयलीं हें करा आनी बाकीची आनी कितें म्हायती आसा जाल्यार तुमकां आमी फुडें दितली